संघाचे अभिनंदन करता, कित्याक तर जे आमचे 70 कलाकार आसा तांकां एक प्रोत्साहन आणि एक व्यासपीठ दिल्लेले आसा, कित्याक तर तेंची कला आमकां कोणाकूच खबर नासली की जर आयज सूर्यकांत गांवस निसर्ग प्रेमी म्हणजे कलाकारच ते तांकां आयज तेंच्यांनी व्यासपीठ दिले आणि सगळ्या आमच्या 70च्या लोकांक तेंच्यांनी वळख करून दिल्ली आसा. असे खूबशे कलाकार सत्कार मूर्ती आसा तेंचे हांव अभिनंदन करता. तशेंच जे आमचे स्कुलाची भुरगीं आसा तेंच्यांनी बरे मार्क घेवन पर्संटेज बरी घेवन तेंचो गौरव केल्लो आसा, तेंचे हांव अभिनंदन करता. खरें म्हटल्यार पत्रकार म्हणजे पत्रकारिता ना करता समाज कार्य करता, कित्याक तर सगळ्यांच्या सुखदुःखान पावपी असे आमचे पत्रकार. उदय सरान सांगल्या प्रमाणे खंयसर घराचेर झाड पडले जावं आनी कितें जालें जाल्यार ते झाड पडली ही न्यूज केल्या उपरांत तांकां कशी तेंची नुकसाण भरपाई मेळटली हेंचो विचार ते करता. आमच्या पयलीं खरें म्हटल्यार ते विचार करता, कित्याक ती न्यूज आमच्या आमदारा पर्यंत पावोवपाचें काम ते करतात. आनी बेगीच्या बेगीन जी कितलीशी आमच्या 70 भागांत घरां सुद्दां पावसान कोसळिल्ली आसात तांकां तेंची म्हायती तेंच्यांनी पत्रकारां न्यूजपेपरार घालून आमच्या आमदारा पर्यंतूय पावयलेली आसा. आणि तांकां बेगीच्या बेगीन तेंचो निधी जावं तांकां जी मदत आसा ती बेगीच्या बेगीन पावल्ली आसा, कित्याक तर तेंच्या खातीरूच आयज जाल्यार आमकां खबरूच नासता की खंय झाडां पडली, कोणचें झाड कोसळ्ळें जावं कोणचें निधन जालें हें आमकां खबरूच नासता. कित्याक ती म्हादय वार्ता जावं पेपरार न्यूज येता तेन्ना आमकां कळटा की जावं अमकें हालींच एक झरम्या एक कलाकाराचें निधन जालें. खरें म्हटल्यार ती न्यूज आमकां पेपरा वयल्यानूच कळ्ळी. अशे ज्यो पत्रकार आसा म्हणजे ते प्रत्येक सुखदुखाकूय पावतात, ते जावं कोणचें निधन जालें जावं आमच्या प्रत्येक गांव वाठारांनी देवळाचे सुद्दां प्रोग्राम आसात त्या प्रत्येक प्रोग्रामांक सहभागी जाता. खरेंच हांव आमच्या आमदाराक आमचे वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे आमचे बाबा तशेंच पर्ये मतदारसंघाची आमची भाभी आसा ती प्रत्येक जी कोणाक मदत जाय ती मदत दिवपाक सदांच तयार आसता. तशीच आमची भुरगीं जी कोणा कडेन तांकां शिकोवपाक जायना तांकांय ती मदत करता. खूब जाणांक आमी पळयला प्रत्यक्ष की जी एक घटप्रभा सारके जावं आतां 70 नर्सिंग कॉलेज जाल्यार तांकां जर ती फी भरपाक जायना जाल्यार ती फायनान्शियल हेल्प कितल्या जाणांक तरी केला आसतलो 70 आनी फायनान्शियल हेल्प दिवन तांकां कामाकूय जॉबूय दिल्लेले आसा.